जुआंक केल्लें उगडापण. अध्याय 10. देवदूत आनी ल्हान कवळो. तेदवा आनी एक बळवंत देवदूत सर्गींतावन देंवोन येतलो तो हांवें पळयलो. खूप आसो शेळो ताणें पांगरलेलो. पावसांचे दोन ताचे तकले भोवारी आसले. ताचे मुखामळ सुर्या बरी आनी ताचे पांय उज्याच्या खांब्या बरे परजळतले. आपल्या हातांत सोडयिल्लो कवळो ताणें धरलेलो. आपलो उजवो पांय दर्याचेर आनी दावो पांय भुमीचेर ताणें दवरलेलो. सिंहाची गरज जाल्ले बरी व्हडल्या ताळ्यान ताणें बोब मारली. ताणें बोब मारलेल्या तक्षान 7 गडगड्यांचो आवाज जालो. हो 7 गडगड्यांचो ताळो आयकतना हांव बरोवंक म्हूण तयार करतलों. तेन्ना सर्गारतावन एक ताळो हांवें आयकलो. त्या ताळ्यान म्हळें, 7 गडगड्यांनी सांगलां तें गुपीत दवर, तें बर्फीनिशी घालिनाका. उपरांत उदकाचेर आनी भुमीचेर उबो रावन आसलेलो हांवें पळयल्लो त्या देवदूतान आपलो उजवो हात सर्गा कुशीन उबारलो. ससनाक जियेत येयल्या आनी अंतरळ, पृथ्वी, दर्यो आनी तांतू आसलेल्यो सर्व जिवियो रचलेल्या देवाच्या नांवान सोपोत घालन ताणें म्हळें, आनीक घळाय ना. जेदवां 7वो देवदूत आपली तुतरी वाजयता तेन्ना देवान आपल्या सेवकां म्हणजे प्रवाद्या मुखांत्र परगट केली गुठाची मांडावळ संपूर्णपणे जारी जातली. तवळ हांवें सर्गींतावन आयकल्लो ताळो परत्यान म्हजे लागीं उलोवन म्हणालो, ओस दर्याचेर आनी भुमीचेर उबो रावन आसा त्या देवदूताच्या हातांत सोडवन आसलेलो कवळो घे. देखून हांवें देवदूता सशी वचोन तो ल्हान कवळो म्हाका दी म्हणून विचारलें. ताणें म्हळें, धर, घे आनी खा. तुज्या पोटाक तो कोडो जातलो खरें, पूण तुज्या तोंडाक तो मोवांबरी रुचीक लागतलो. देवदूताच्या हातांतलो तो धाकटो कवळो घेवन हांवें केलो. म्हज्या तोंडाक तो मोवांबरी गोड मारलो, पूण हांवें कातस म्हजें पोट सगळें कोडो जालें. तेदवा म्हाका सांगलें, साबार परसां, देसां बासां आनी रायां विशांत तुवें परत्यान प्रवाद करी जाय. आमेन.